गोयचो कावी कलाकार सागर नायक मुळेन परतून एक फावट गोयचें नांव व्हड केलें. नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपम हांगा जावपी युनेस्कोचे बसकेंत सागर नायक मुळे कावी कला सादर करतलो खंय. केंद्रीय वस्त्र मंत्रालया कडल्यान ताका खासा आपोवणें आयलां. युनेस्कोची ही बसका 21 जुलय ते 31 जुलय मेरेन दिल्ली जातली. नमस्कार, हांव सागर नायक मुळे. खूब सौभाग्यवान आनी हांव भाग्यवान म्हणटा म्हाका, कारण माती रिप्रेझेंट करपाचो म्हाका इतको भाग्ययोग मेळटा म्हणून. आनी हें तांबडे मातयेचें सौभाग्य आनी आमचे गोंयचें सौभाग्य की भारत माता आमकां परत ताका तेंको दिता आनी उलो मारता म्हणून. भारत मंडपम दिल्ली हांगसर युनेस्कोचो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मिटींग जावपाचें आसा आनी ताका लागून युनेस्कोन ऑफिशियली पार्टिसिपंट म्हणून म्हाका कावी आर्टाक लागून इनवायट केला. सो हांव सगळे गोंयकारा कडेन मागता की ही म्हाजी आतां जर्नी जी 16 तारखेच्यान सुरवात जातली ती 1 तारीख पर्यंत दिल्ली आसतली. सो तुमचो सगळ्यांचो ह्या वाटचालीक लागून म्हाका आशिर्वाद आनी मोग जाय, कारण आयज हे वर्ल्ड प्लॅटफॉर्माचेर कावी आर्ट फक्त प्रेजेंटूय जावचें ना तर तेजें डेमॉन्स्ट्रेशनूय आसतलें. सो असोच मोग आनी आशिर्वाद आसूं न्ही. देव बरें करूं.